हाय गोन फ्रेंड्स, आयज आमी सुंगटां मोल करूया। हिंगा सुंगट घेयला 1 किलो, ताका मीठ लाय आनी दवर। आनी मसाल्याक आमकां जाय लसूण, जिरें, लवंगां, मिरयां, तिकी आनी जिंजर जाय। आनी हिंगा 100 ग्राम हांवें मिरसांग घेयले आनी आमकां विनेगर जाय। आतां तेगे मिरसांग घाल, लसूण आनी सगळे मसाले घाल, लवंगां, तिकी, जिरें बीन आनी तितून इल्लें 1 स्पून असो हळदी पीठ घाल आनी तितून विनेगर घाल आनी तेका वांट। उदक बी कांय घालनाका तितून, उणें दिसता जाल्यार विनेगर घाल आनी वांट। आतां 1 स्पून साकर घाल आनी 1/2 स्पून मीठ घाल आनी तेका आतां बरो वांट बारीक जावसर। आनी मद मदें विनेगर घाल जाय जाल्यार, दाट जाता जाल्यार मसालो चड। सामकें मसालो जालो हे भाशेन जावपा जाय। आतां तुगे हांडी घेवन तितून तेल घाल आनी सुंगटां फ्राय कर ती। सो हे भाशेन जावपा जाय, चडूय कडक करनाका, मातशें कडक जाल्यार पुरो। आतां काड आनी सगलीं तुगे सुंगटां भाज आनी सायडीन दवर। सगलीं सुंगटां भाज आनी चड कडक करनाका। सामकीं सुंगटां फ्राय जालीं। आतां तेच तेलान मसालो घाल आनी तेका मातशें गूत बरें फ्राय कर, 1-2 मिनट अशें बरो। तेगे कलर डार्क जायन दी, बरो फ्राय कर तेका। आमगे मसालो फ्राय जालो, तितून 1 स्पून साकर घाल आनी 1 पिंच अशें मीठ घाल आनी तेका बरें फ्राय कर। आतां तितून सुंगटां घाल आनी ते सुंगटां बरी मिक्स कर। अशें करून हालयत राव, तेका बरें मिक्स करीत राव, नाजाल्यार पोंदा लागता तें। आतां आमगे सुंगटां मोल रेडी जालो। व्हिडियो बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब। देव बरें करूं।